नमस्कार. केन्नाच्यान स्टार्ट करचो म्हटल्यार अशें जर तुमकां सांगचें जाल्यार आमी सकाळीं हांगासर जवळ जवळ 6:45 आसा. 7:00 आमी हो ड्रायव्ह आमचो चालू केल्लो आसा आनी आतां जाल्ली आसा 2:30. ते बी आमचो आतां हो एक लंच ब्रेक जाल्ल्या कारणान तांकां लेटूय जाला, तांकां आतां जेवपाक गेल्या ते. सो आमी सद्या स्टॉप केल्ले आसा. सांगचें म्हटल्यार आमच्या जे वॉर्डान वॉर्ड नंबर 18 टोटल हे 5 म्हणटा तशे स्पॉटच जाल्ले आसा, ब्लॅक स्पॉट. एक जो आसलो जो कमलेश्वर गॅरेजी कडेन तो वॉर्ड नंबर 16 आनी 18 ह्याच्या बॉर्डरीचेर, पण जो स्पॉट आसलो तो वॉर्ड नंबर 16 आसलो. आमी सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तो वॉर्ड नंबर 16तलोच म्हटल्यार जाता. कमलेश्वर गॅरेजी कडलो स्पॉट जो आसा तो आमी सकाळीं 7:45 आमी क्लियर करपाक स्टार्ट केल्लो आनी आतां आमी बऱ्या रितीन तो क्लियर आमचो जाल्लो आसा. त्यानंतर आमी आमचो वॉर्ड नंबर 18 लेटिसिया अपार्टमेंट आसा, थंयसर एक स्पॉट जाल्लो तो आमी क्लियर केल्लो आसा. तेज्या नंतर गितेश बार जे आसा खोर्ले थंयसर जो D9 कडलो तो आमी स्पॉट क्लियर केल्लो आसा. आनी चवथो म्हणटा तो आमचो स्पॉट सद्या आसा तो ही आमची जी बिहायंड गॉड गिफ्ट म्हणटा ती जी आमची लेन आसा ती आमी सद्या आमचे क्लियर करप चालू आसा. सांगचें म्हटल्यार सकाळच्यान आमचे बऱ्याच तरेन म्हणटा तशें आयज काम जाल्लें आसा आनी आमकां हेतूर सपोर्ट म्हणटा तसो हे आमचे जे वर्कर्स आसा तांचो खूब हांव खरेंच तेंचे देव बरें करूं म्हणटा की सकाळच्यान म्हज्या बरोबर म्हणटा ते आमी सकाळीं 6:45 हांगा आयिल्ली आसा तेन्नाच्यान तेंचें काम चालूच आसा. अजून कोणूच जेविल्ले ना, आतां ते जेवपाक गेल्या. आनी आमचे जे दिपाली परब आसा ताणें आमकां हितून खूब तांचें मार्गदर्शन लागिल्लें आसा. कित्याक आमी इतले दीस जाले अशें न्ही की कावन्सिलर आसा कावन्सिलराचें लक्ष ना, ताणें वॉर्डाचो ब्लॅक स्पॉट पळोवंक ना, जावं कावन्सिलर खूश आसा वॉर्डाच्या ब्लॅक स्पॉटान अशें बी ना. डेली म्हणटा तशें आमी आमचे जे ME1 आसा अगुस्तीन मिस्किरात ताच्या बरोबर, तशेंच आमचे JE दिपाली परब हांच्या बरोबर बसून आमी डेली हेच डिस्कस करता की कशा तरेन आमचे जे ब्लॅक स्पॉट आसा हे क्लियर जातले. कित्याक ब्लॅक स्पॉट क्लियर करपाचे आनी तेजे ब्लॅक स्पॉट क्रिएट जाता हाजे आमी आमकांच कावन्सिलराकूच कोणें दोश दिवचो न्हू. हेय पण हे ब्लॅक स्पॉट जाता कशें, निर्माण कशें जाता ते? आतां ह्या पयलोच जर ब्लॅक स्पॉट आमी म्हणचो जालो कमलेश्वर गॅरेजी कडलो जाल्यार थंय मिस्टेक हांव म्हणटा की थंय डस्टबिनां दवरप जाली. ताजे वयल्यान लोकांनी तुमी जाणा एक सादें प्लास्टीक जावं एक डस्टबीन सुद्दां खंय दिसप म्हणजे लोकांक दिसता की बाबा आमकां आमंत्रण केलां हाडान तुमी उडयात हांगासर. सो तो स्पॉट जो आसा तो डस्टबिनां खातीर असो क्रिएट जाल्लो आनी आज तीच डस्टबिनां हांव सांगचें म्हटल्यार हांव तुमकां हें सांगता की आमची जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आमच्या वॉर्डान थंय आमी आयज दवरिल्ली आसा की जेणे करून कोणाकूच थंय त्रास जावचो न्ही. किंवां वॉर्डानूय जर कोणाच्या घरा भायर दवरले तांकां थंयसर हेल्थ इश्यू जातले. तुमकां खबर आहा की हे जे ब्लॅक स्पॉट आहा ते कशा तरेन आनी कशा रितीन आसा हें तुमकां खबर आहा. हाजे वयल्यान कोणाचो हेल्थ इश्यू जावचो न्हू. सो आमी ते आमच्याच सद्या प्रॉपर्टीन दवरिल्ले आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार ब्लॅक स्पॉट क्लियर करप हे आतां ही आमची जबाबदारी आसात, पण जे क्रिएट जाता तेन्ना म्हाका दिसता की एवरी सिटीजनाची बी तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांच्यांनी आतां अशें न्ही की आमच्या वॉर्डान कलेक्शन जायना, वॉर्डान कलेक्शन जाता. केन्ना केन्ना एक दीस जायना जावं एक दीस लेट जालो जाल्यार आमकां आमचे वॉर्डांतले जे मेंबर्स आसा ते कॉल करतात. सो आमी त्या रितीन तांचें कलेक्शन ते त्याच टायमार जावपाक जाय आनी जातले हे आमी ह्या रितीन ते आमी कलेक्शनूय करतात तांचें. अशें न्ही की आतां जेन्ना आमी फायन मारपाकूय रावले, मेन म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार आमचो जो वॉर्ड नंबर 18 आसा हो जी हाकाची बॉर्डर आसा ही आसगांवची ही बॉर्डरूय लागता, मेन काणक्याची बॉर्डर लागता. सो जेन्ना आमी फायन मारपाक रावता तेन्ना मोस्टली आमकां म्हापसाचे लोक न्ही तर आसगांवचे प्लस काणकेचे लोक आमकां जवळ जवळ मेळिल्ले आसा. सो म्हाका तांकांय बी हांव तितलीच रिक्वेस्ट करता की जर तुमच्या एरियेन तुमचें कलेक्शन जायना स्वता तुमच्या मेंबरां कडेन उलयात, तांकां सांगात की तुमचें तें कलेक्शन जावचें. अशें न्ही की तुमी स्वताचें घर निवळ दवरचें आनी सायडीक जे शेजारी आसा तांगेर हाडून कचरो उडोवचो, अशें करचें न्ही. हांव तांचे कडेन हें मागता की तेंच्यांनी तितलीच सगळ्यांची एवरी सिटीजनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जे हे ब्लॅक स्पॉट आसा हे क्रिएट हांगा अजिबात जावचे न्ही, जेणे करून कोणाकूच केन्ना त्रास जावचो ना, हे बी आसा. तशेंच आतां सांगचें म्हटल्यार आमच्या बऱ्या रितीन हे आतां ब्लॅक स्पॉट क्लियरूय जाल्या. आतां आज आमी आतां ताका ग्रीन नॅटूय सगळें लावन आमी ताका ग्रीन स्पॉटूय करपाचें आसा. हे आमचे सोमार दीस आमी काम सुरवात करतले, पण आतां सद्या आमचे जे ग्रीन स्पॉटा वयले जे मेन म्हणटा वामन आसा ते सद्या आयज दुसऱ्या सायटीचेर आसल्या कारणान आमचो थोडो मातसो आयज हें काम जावचें ना. सो आमी ते सोमार म्हटल्यार कंप्लीट करतले
आनी अशें आसा की लोकांनी आमच्या पळयलां की आतां सद्या कितें जालां आनी म्हाका हांव तुमकां आमच्या वॉर्डाच्या लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की सपोज जर दिसलें कोण उडयतना सरळ तांकां थारोवचें आनी तांकां विचारचें आनी तांची कंप्लेनूय करची आनी कोणाचो तांचो फोटो तांचो आनी तांच्या व्हेहिकलाचो फोटो आमकां दिवचो जेणे करून तांचेर जी कडक जी कारवाई आसा ही जातलीच. पण आता तुम्ही जे क्लियर केल्ले आसा स्पॉट हेचेर फुडें आता तुम्ही क्लियर केल्या उपरांत फाल्यां परवा कचरो उडोवचो न्हू अशी कितें तेजेर सुविधा केल्ली आसा? नमस्कार. आता सांगचें म्हणजे कितें आसा, आता नेट ऑलरेडी आमी हाडलेले आसा. इवन आमी जे बांबू लागता तेका ते सुद्दां आमी आमचो तारी कडल्यान विकते तेवूय हाडलेले आसा. आमी हाडून दवरला. वन्स हो सगळो क्लियर जालो ही नेट हे सगळ्या कडेन जे 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 ब्लॅक स्पॉट जे आसा ते नेट मारतले आनी थंयसर ग्रीन स्पॉट करतले. आनी हेज्या पयलीं आमी कॅमेराज घालचे. दॅट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्ही घातलेले हांगासर कॅमेरा? ना, सांगचे म्हणजे कॅमेरा घालपाचे आमी प्रपोजल ऑलरेडी आमी म्युनिसिपालिटी कडेन आमी प्रपोजल दिल्लेले असले. त्या उतराक आमकां चेअरपर्सन मिसेस प्रिया मिश्रा हाणें सांगले की आमकां MP फंडांसून 1 CR येतलो. सो त्या हितूनसून आमी तुमी आनी सेपरेट एस्टिमेट करूं नाका, त्या हितून एंटायर म्हापशेचें करुया. म्हटलें बरी आसा, बरी गजाल आसा. जर आमचो सर्विलन्स कॅमेरा जर आसा जाल्यार म्हटलें कित्याक आमचे मेन मुद्दो जो आसलो तो डंपिंग ऑफ गार्बेज. आणि सेकंड म्हणजे कितें सांगायचं, जायते जाग्याचेर चेन किंवा स्नॅचिंग जाता, चोरयो जाता म्हण आनी कितें. सो हेजेर सुद्दां ट्रॅक दवरपाक किंवा नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग जे आसतलें सो हेजेर सुद्दां नियंत्रण दवरपाक लागून हे कॅमेरा अत्यंत गरजेचे आसा. हितून आमी इनिशिएटीव घेतलेलो की आमी एक प्रपोजल घातलेलो. सो आयच्या तारखेर जो एस्टिमेटूय जो मॅडमीन CPन सांगल्या प्रमाणे आमी एस्टिमेट केलो. म्हटल्यार 1 CR MP फंडासून येतलो आनी आतां आमी कळून येयला की तो एस्टिमेट जाल्लो तो 6 करोडाचो जाल्लो आसा. म्हाका कळना पयलीं सांग की ह्या पयलीं 6 करोडाचे कसले कॅमेरा ते. आतां कॅमेरा ते हितून आतां 1 CR खंय उरलो आनी 6 CR खंयसर उरले. आतां एक 50,000 बी म्हण एक म्युनिसिपल फंडासून एडजस्ट करूं शकता. म्हणजे म्हाका तरी दिसना कितें सांग की हे 5 करोड हे खंयसून तरी एडजस्ट जातले. कित्याक सादें हो तुमी गटर पडला आमी जाय ते पयलीं घातला, हो अजून गटरूच करपाक एजी जर तुटला तेकाच पयलीं म्हणटा फंड्स ना म्हणटा. कित्याक हे एक्चुली प्रायोरिटीचेर घेवपाची गरज आसलेली. आतां आमचें म्हणणें आसा की एक 25,000 आमी जो आमी पळयला कॅमेरा आमी मार्केटान भोंवला. सो ते कॅमेराज एक खरोच हाय रेजोल्युशन आसा, नायट विजन आसा आनी वास्ट एरिया जो आसा तो नियरली अरावंड 180 डिग्री क्रॉस करता एरिया विजन जो आसा तो असो कॅमेरा तो 25,000 पडटा. जर 25,000 जर पडटा जाल्यार आमी आमचे जे 4 मेजर स्पॉट जे आसा तो तितून एस्टिमेट 1 लाख जाता. अशे सगळ्या जर वॉर्डांनी 4 कॅमेरा जर दिले जाल्यार 20 लाखान हे काम जाता. 6 करोड खंय उरले आनी 20 लाख खंय उरले. सो हेचेर म्हाका तरी दिसता कितें सांग की प्रत्येक वॉर्डान आनी स्पेशली आमी आमच्या वॉर्ड क्रमांक 18 हितून हे गरजेचे आसा की आमी हे फुडें ते एटलिस्ट 1 लाखान तरी जावचे म्हणून अशी आशा आमी बाळगिता. सो दीस वील बी अ प्रिकॉशनरी मेजर आनी हो खरें अत्यंत आमकां हेल्पफूल आसतलो आनी आमच्या वॉर्डाक. आमी पळयता की हो जो कचरो आता तुम्ही ड्रायव्ह काडपाचो चालू केल्लो आसा हो ना म्हटल्यार वर्साभराचो आसतलो कचरो, पण इतलो टायम कित्याक लागलो हो कचरो काडपा खातीर? सांगचें म्हणजे कितें आसा, वयर आतां आसगांव प्लांट तो बंद जाल्ल्या कारणान सेग्रिगेशन जे आसा ते जंय खंयसर ब्लॅक स्पॉट जाता थंयसर म्युनिसिपालिटीन सेग्रिगेट करपाक स्टार्ट जालें. हेज्या पयलीं आमी एका मिडियाच्या माध्यमांतून सांगलेले की आमदारान स्पेशली की आता तो बंद जाला जाल्यार दुसऱ्या कडेन खंय तरी एक टेम्पररी खंय तरी एक जागो पळोवचो जेणे करून हांगासर जे बसून जर सेग्रिगेट करता लोकांक कितें दिसता सेग्रिगेट करून पिशव्यो भरून थंयच दवरता. कित्याक सालिगांव प्लांटाचे तूं डायरेक्ट व्हरतले जाल्यार ते घेयनात, सेग्रिगेट करून हाड म्हणटा तेंचे सारखे. कित्याक थंय सेग्रिगेट करपाचें म्हटल्यार होय जागो सेग्रिगेट जो जागो थंय डंप करता लोक कचरो उडयता थंयसरूच सेग्रिगेट करूंक जायना न्ही. कित्याक थंयसर आनी डंप वाडत आसा न्ही. पळय हेजो पळय रिजल्ट पळय हो आयज मेरेन आतां सकाळच्यान आमी आतां 6 ट्रक हो 6 का 7 ट्रक हय 6 ट्रक तरी आनी पळय आनी ना ते म्हटल्यार आनी 2 तरी ट्रक मिनिमम वयतले. 6 ट्रक सकाळच्यान आमी काडले. म्हणजे 4 स्पॉटाचे तुम्ही कमीत कमी ओव्हरलोडेड ट्रक जे आसा हे फुल्ली कव्हर करून गेले. सो म्हणजे एकाच वाड्यावयलो जर कचरो इतलो आसूं शकता जाल्यार पुराय म्हापशान कितलो आसूं शकता? जायतो आसतलो म्हापशान. आमी तुमी आमच्या वॉर्डाचेच उलयना आमी तुमी म्हापशा क्रॉस करूंक वयशात. म्हापशा इज अ गार्बेज कॅपिटल सिटी जाल्लेली आसा आयज गार्बेजाची.
म्हापसा हो एक्च्युली आमी जाण आमी ल्हानपणा पासून इट इज अ वर्ल्ड फेमस मार्केट जे आसा ते म्हापशेचे फ्रायडे मार्केट आनी जायतो लोक हांगासर वेपार करपाक येता आनी ट्रेडींग हब हे आनी हो मेजर 5 सिटीन आमच्या गोंयान म्हापसा हो काउंट जाता आनी म्हापशेची आज दुर्दशा जाल्लेली आसा गार्बेजीक लागून. गार्बेजीक लागून स्पेशली गार्बेज रोड्साचे हांव तुमकां काय उलयत ना तुमकां लोकांक खबर आसा रोड्साचे आमदाराचे आणि म्युन्सिपालिटीचे कशें कितें सहकार्य आसा तुमकां? आमदारांनी पळयात आमकां आतां कालचीच गजाल म्हण आमी लेबर मागलेलो आतां चवथ जाल्ले जाल्यार तेजे उपरांत आमकां लेबरूच धाडूंक ना धाडटा एक दीस मदीं विकान एक दीस धाडटा आनी ह्या आतां हेतून धाडूंकूच ना आनी आयकूंक येता ते हेतून आतां फुडाराक खंय जे कोण ओपोजिशन आसा तांकां लेबर धाडप ना म्हणून अशें आयकूंक येयलां म्हाका. काल हांवें तेन्ना लेबर मागलेले तेन्ना आमकां सेम अशेंच आयकूंक येयलें की अरे लेबर दिवप ना मशिनरी दिवप ना. आतां तुमकां पळय जेसीबी तुमी पळोवंक शकता जेसीबी आमी हे प्रायव्हेट घातला म्हणजे तुमच्या स्व खर्चान हाडल्या ही? हय म्हणजे म्युन्सिपालिटीकडे जेसीबी ना? म्युन्सिपालिटीकडे जेसीबी आसा हालीं तरी इनोग्रेट जावंक ना तेज्या कारणान ते एक आसलेले ते मातशे ब्रेकडावन आसले फाटल्या दिसांनी टायर इश्यू आसलेलो आनी न्यू हाडला तेजे इनोग्रेट करपाक म्हणून आमी ते इनोग्रेट करतले आयज करतले फाल्यां करतले जायतो टायम जालो आनी असो हो डंप वाडर आसा लोकांच्या हेल्थाक आमचे इश्यू जाता आमचे लोकल रेजिडंट आसा तांकां जायतो त्रास जाता हेजेर. म्युन्सिपालिटीची कितें आतां अवेबिलिटी तुमकां दिल्ली आसा? आमकां ट्रक दिला आमकां लेबर दिला म्युन्सिपालिटीन तसोच हे 2 गोष्टी आमकां म्युन्सिपालिटीन इवन आतां नेट सुद्दां आमी सांगला बांबू जे आसा ते आमी हाडला हेज्या कडल्यान स्वताच्या खर्चान. हय म्हणजे तुम्ही हांगासर जर ग्रीन झोन करतले सकाळी ग्रीन झोन जर करतले जाल्यार तुम्ही तुमच्या स्वताच्या खर्चान करतले. कितें म्हणटात ग्रीन झोन जर हांगासर करतले ग्रीन झोनूय आमकां म्युन्सिपालिटी करून दिता म्हणून सांगला. येस म्हटल्यार ही जी मशीन हेजे स्वताचे कितें आसा आनी ऑप्शन नासलेले आमकां कित्याक हेज्या पयलीं चवथीच्या आदले दिसा सुद्दां जी माती वयल्यान व्हांवून आयलेली आमी सांगून सकले प्रत्येक डिपार्टमेंटान सांगून सकले तेन्ना सुद्दां आमी प्रायव्हेट घातला. चवथी कडेन सुद्दां आमी दोन कडेन थंयसरूय जेसीबी आमी प्रायव्हेट घातला ट्रक आमी प्रायव्हेट घातला. हो सपोर्ट एक्च्युली आमकां म्युन्सिपालिटीसून मेळोवंक जाय आसलेलो अशें न्हू की तुमी ओपोजिशन बी म्हणून पळोवं नाकात हे एकच मागणी आसा कित्याक जेन्ना हे कावन्सिलर जाता किंवा आमदार जाता जेन्ना तूं वॉर्डाचो कावन्सिलर म्हणून तुका पळयतात लोक अमक्याचो निवडून हाडला तेंचो कावन्सिलर म्हणून पळयना तसो सिमिलरली आमचो आमदार जेन्ना निवडून येतकूच तूं सगळ्यांचो तुका म्हापशेचो आमदार म्हणून तुका वळखता तूं अमक्या बीजेपीचो आमदार हो जाल्लोच आसा. हांव तुका पक्षाक दोश दिना म्हटल्यार काम करूंक जाय काम हे महत्वाचे. मॅडम तुमचें नाव सांगा. सोनाली वेणेकर. आम्ही पळयता तुमच्या घराच्या कुशीकूत गेली आता कितलेशेच म्हयने रस्त्याच्या कुशीकूत एक गार्बेज डंपिंग स्पॉट जाल्लो आसा आनी कचरो जर म्हणीत जाल्यार तो इतलो वाडलेलो आसा की पुराय जो रस्तो आसा हो कचऱ्यानूच भरलेलो आसा. बरोबर तुमकां हेचो कितलो त्रास जाता? भयंकर त्रास जाला आनी हेज्या वयल्यान हांवें एक व्हिडिओ जालो मरे आमचो व्हायरल तेन्ना लास्ट टायम तो शेखर आयिल्लो न्ही तेका सगळें आमी सांगल्लें बट तेजे थोडे तर आतां मातशें बंद जालें पण आतां म्हाका सेणे इनिशिएटीव घेतली स्वता आपल्या खर्चान तेणे आतां हाडून हें केलां. कोण आमचो कोरगांवकर कावन्सिलर या अवनी कोरगांवकर ओके तेणे आतां ही इनिशिएटीव घेतली म्हाका बरें दिसलें पळोवन एट लास्ट जालें म्हणटा पळय तशें एट लास्ट आफ्टर 1 year म्हणजे वरस जाले तरी हो कचरो हांगा असो तशिलो तेज्या वयर ते म्युन्सिपालिटी वाले खंय व्हरताले तर कचरो म्हणजे कचरो कलेक्शन जायना हांगासरलो ना कलेक्शन लोक हांगासर पळय आसात पळय वयले पेमाडो वयर तो आख्खो डोंगर तो हाडून हांगा उडयता आनी चल्ले म्हणजे चलता उडयतात चलता या तो एरियेचे लोक ना हे दुसऱ्या एरियेतले लोक हांगा काणकेचे लोक येवन उडयतात हॉटेलवाले हाडून उडयतात हॉटेलवाले तर चड उडयतात नुस्त्याचे बोडकान नुस्त्याचे ते घाण उडयता हाडून. ओके तुम्ही केन्ना कंप्लेन करू ना? कितें कंप्लेन करू ना म्हण आसा अरे बापरे थकली कंप्लेन दिवन तेजेर कांय जावकूच ना जाल्यार सो आतां फायनली क्लियर जाता. आतां एट लास्ट म्हणटा तो आतां म्हाका तर बरें दिसलें आतां पळोवन गो आनी आतां हो रोड आसा पळय तो तरी दिसतलो रोड दिसत नाशिल्लो आनी हांवें ताका सांगलें एका कोरगांवकाराक की तूं नाल्यार तर एका हांगासर ब्रिगेडर घालून सगळें पॅक कर कित्याक एटलीस्ट हांगा वचपाचें बंद लोक कितें करता गाडयांनी हाडटा आनी कचरो उडयता न्ही गो हांगा म्हणून हांवें कितें म्हणलें हांगासर म्हणल्यार तुमी दोनूय सायडी ह्यो बंद करून दवर नाकात कांयच नाका येवपाची म्हणल्यार हांगा सगळी वाटूच बंद करया. म्हणजे कितें एक ब्लॅक स्पॉट जावन गेल्लो कितें थंय? हय आनी एक म्हाका ते इशू आसा ते लायटीचोच लायट ना ह्या जाग्यार आसा लायटीचो खूब जाय तो लायट ना म्हणून लोकांक हय त्या काळखाक लागून लोक चड करतात.
पण एक पोल घालत जाल्यार मातसो ह्या उजवाड थंयसर लोक हे अशें उडोवपाचें काम मातशें कमी करतले. रिक्षा हाडून उडयतात हॉटेलवाले, रिक्षांनी कचरो घालून ते हाडून उडयतात हांगासर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.